प्रितीच्या भाव आनी भयणांनो, आयची वाचपां आमकां देवाच्या मोगा विशीं आनी देवाच्या एकवटा विशीं आमकां कोलीत कोत्ता. देवान हो आख्खो संवसार मोगान रचलो आनी हो संवसाराचे रचनेचे सांबाळ करूंक देवान मनशाक रचलो. मनशाक आपलेच भाशेन रचलो, इन हिज इमेज एंड हिज लायकनेस, आनी मनशाक आशिर्वाद दिलो आनी जबाबदारी दिली. आनी हें आमकां पयले वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देवाच्या रचनेचें काम आमकां 2 प्रकारांसून आमकां दिसूंक येता. पयलो प्रकार याज्ञीक प्रकार, द प्रिस्टली अकाउंट, आनी दुसरो रचनेचो प्रकार, यावेस्ट अकाउंट. पयल्या प्रकार याज्ञीक प्रकारांत आमची चडशी नदर देवान संवसार कसो रचलो ताचेर आमची नदर पडटा. देवान रचलो सुकणीं, जानवरां, झाडां पेडां आनी शेकी हो आख्खो संवसार मनशाक पासत रचला म्हूण आमकां सांगता. दुसरो प्रकार रचनेचो प्रकार आमकां मनशाचेर स्ट्रेस करता. देवान मनशाक मोगान रचलो. देवान मनशाक आपलेच भाशेन रचलो, इन हिज इमेज एंड हिज लायकनेस, आनी आमकां अधिकार दिलो हो आपले रचनेक सांबाळूंक. तर आयचे पयले वाचप आमकां सांगता देवान मोगान हो आख्खो संवसार रचलो आनी मनशाक अधिकार दिलो आपले रचनेक सांबाळूंक. आनी शेकी दादल्या आनी बायले मदें आसलेलो तो खेरीत संबंद स्पश्ट कोत्ता, घट कोत्ता आनी एक कोत्ता. आयचे दुसरे वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा देव ह्या आख्ख्या संवसाराचो ओरोप आनी शेवट. ही इज द बिगिनींग एंड दी एंड. तो जावन आसा आख्ख्या संवसाराचो दोनी. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान पती आनी पत्नीचो एकवट कसो सांबाळूंक, कसो तो एकवट दवरूंक आयज आमकां सगल्यांक आपयता आनी शिकयता. आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आमकां शिकवण दिता लग्न संस्कारा विशीं. आमी आमचें काजारी जिवीत कशें आमी एकवट सांबाळूंक आनी दवरूंक. जेन्ना दादलो आनी बायल एक जाता लग्न संस्कारा विशीं तेन्नाच जेजू तांच्या सांगाता एक जाता. आनी हो एकवट आमी सदांकाल दवरूंक फावो. आनी हें जावन आसा लग्न संस्कार, द सॅक्रमेंट ऑफ मॅरेज. आयज आमी संवसाराचेर नदर मारली जाल्यार जायत्या लोकांच्या काजारी जिवितांत त्रास, कोश्ट आनी दूख आसा. जायत्या काजारी जिवितांत खुशालकाय ना, मोग ना आनी शांती ना. आनी हाकाच लागून आमकां आयकूंक मेळटा जायत्या काजारी जिवितांच्या घरांत रागान प्लेटी वारेचेर उडटात. तर आमी आमचें काजारी जिवीत एकवट कशें दवरूंक फावो. तर पोप फ्रांसीस आमकां 3 उतरां दिता आमी आमच्या काजारी जिविताचो एकवट सांबाळूंक आनी घट दवरूंक. पयलें उतर मे आय. हें उतर मे आय सदांच बायलेन आपल्या घोवाक आनी घोवान आपले बायलेक म्हणून आपल्या काजारीच्या जिवितांचो त्रास आनी कोश्ट एकवटान आनी सांगाता वावरूंक फावो. दुसरें उतर थँक्यू. कितले फावटी आमी म्हज्या बायलेक वा घोवाक थँक्यू म्हणटा. कितले फावटी हांव म्हज्या बायलेक आनी घोवाक एप्रिशिएट करता. आमी एकामेकाक एप्रिशिएशन दिवंक फावो, कित्याक लग्न संस्कार जावन आसा एकवटाचो संस्कार. आनी तिसरें उतर सगल्यांसून कठीण. हें उतर म्हणपाक आमी ल्हान भुरग्या भाशेन आमचें जिवीत जिवंक जाय, ल्हानविकायेन आनी खालतिकायेन. आनी हें उतर म्हणपाक कित्याक कठीण? कित्याक आमकां व्हडपण आसा, प्रायड आसा आनी इगो आसा. जेन्ना आमी आमचें व्हडपण पयस कोत्ता आनी हें उतर आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या काजारी जिवितांत एकवट घडून जातली. आनी हें उतर जावन आसा सॉरी. तर
मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या मिसांत आमी तिनूय उतरां आमी आमच्या काजारी जिवितान वापरुया. मे आय, थँक यू आनी सॉरी. आनी ही उतरां म्हणटूच आमी आमच्या काजारी जिविताचो एकवट सांबाळटलो. आनी जे देवान एकठांय केला ते मनशान दोशी करूंक न्हय म्हूण आमी सदांच देवाच्या एकवटांत आनी जेजूच्या मोगांत रावूंक देवाचो आदार आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया. आमेन.